बोरी ब्रिजाचे ऑलरेडी काम जे आसा आमकां जे इंजिनियर आहा ताणें सांगलें की राती भरपूर पावस पडलेल्या कारणान हांगासर जे ब्रिजाचें काम आसा तें काल राती कडेन तांकां करपाक आयलें ना. तें काम राती 8 ते सकाळी 4 पर्यंत तेंच्यांनी हातीन घेतलेलें, पण तें काम तेंचें जावना कारण पावस भरपूर पडलो आणि तरी सकाळी हांगासर ट्राफीक कंजम्पशन जालें आणि लोकांक भरपूर त्रास जाले. रोखडेंच तेंच्यांनी काम जें आसा तें कंप्लीट करून ज्यो गाडयो आहा त्यो सोडल्यो. तेंच्यांनी जी दुसरी सेवा आसा म्हणल्यार जी फेरी सेवा आसा थंय 3 फेरी तेंच्यांनी ऑलरेडी चालू केल्ल्यो. सुरळीत गाडयो सगळ्यो सोडलेल्यो आसा. हेवी व्हेकल्स आहा त्यो हांगासर सद्या 2 नोव्हेंबर पर्यंत बॅन केल्ल्यो आसा. सगळ्या शेनवारांक जे बंद करपाचें आशिल्लें ते एकूच सर्क्युलर काडलेलो आमी. तितून आमी प्रत्येक शेनवाराची आमी डेट थारायली. पयल्या शेनवाराक 8 ते 8, दुसऱ्या शेनवाराचे मागीर 10 ते 6 आनी हो कालचो शेनवार आसा ते परत 8 ते 8 आनी फुडलो शेनवार जो आसा तो आमी 10 तो 6 केल्लो आसा आशिल्लो पयल्या सर्क्युलरार. तेजे करिजंडम काडून तें आमी 8 ते सकाळचे 4 अशें केल्लें आसा फुडल्या शेनवाराक. रातचो खूब पावस पडलो राती. रातचो सादारणसो 1:30 ते 4 पर्यंत जो पावस पडलो तितून काम करपाक मेळुना आनी काम करपाक न मेळ्ळ्या कारणान ते आमी रोलर आशिल्ले ते आमचे स्लीप जावपाक लागले. जो आमी ब्रीज आमी थंय केल्लो टेम्पररी तो फुडें धुकल्ला पोंडा सायडीक म्हणून मातशें काम डिले जालें आमचें. फुडलो शेनवार पर्यंत आमचो आनी एक शटडावन आसा. तो पर्यंत केल्या नंतर बॅरिंगाचें काम आमचें सोंपतलें. डायरेक्टर ऑफ रिवर नॅविगेशनान तशी एक्स्ट्रा एडिशनल फेरी सेवा घालपाची ज्या दिसा शटडावन आसतलो त्या दिसा करपाची तेंच्यांनी प्रोविजन केलां. दुर्बाट टू रासय, आडपय टू रासय, शिरोडा टू ती फुडें ते सायडीक. ताच्या शेनवारा कितें आसतलो क्लोजर टायमींग? 8 8 ते सकाळी 4 पर्यंत म्हटलां. बोरी पुलाच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू.